हातात दितात काय कितें अशी परिस्थिती थंय तयार केली वता. They are creating the situation where they do not have even the basic necessities. So there is no research about how to go. फुडले 6 महिने मडगावच्या सगळ्या नागरिकांनी डोळ्यां सारखे तेल घालून जागे रावंक जाय, जागृत रावंक जाय. कित्याक हो मास्टर प्लॅन मुंबय केला, हो मडगावच्या लोकां खातीर आनी सिवीक एम्युनिटी वाडोवपाक न्ही. हो प्लॅन केला जमनी ज्यो चण्याच्या कोताक एक्वायर केल्यो एग्रीकल्चरल लँड गोंयच्या शेतकऱ्यां कडच्यान उमुंदरी कडच्यान ह्यो जमनी मॉनिटायज करून हजारांनी कोटी करून पॉलिटिकल रिटायरमेंट पॅकेज ही रिटायरमेंट पॅकेजीचेर आमी दोळो सारको दवरूंक जाय. आनी वी हॅव टू बी शुअर दॅट वी वील हॅव अ पिपल्स प्लॅन अँड टू मेक द पिपल्स प्लॅन नाव इफ दिस टायप ऑफ एन एटिट्यूड इज सीन वील हॅव टू गो टू ईच अँड एवरी वॉर्ड. We'll make a group of people, 28 people. I'm using the word 28. There are 25 words. हांगा आयकलां भितरल्यान की तांचे 28 करूंक सोदता. 28 कर, 30 कर, 40 कर, जाय तितले कर. 40 लोकांक तयार करता आमी, यंग भुरगे जे सांगतात आमी की हे मनीस तुमचे लिडर आसतले, हे मनीस तुमकां प्लॅन पिपल्स प्लॅन करपाक आदार करतले आनी तांकां हांगाच्यान थंय घालचें पडलें जाल्यार थंय निवडून हाडूंक जाता. अशी कापाजदाद आसूंक जाय आनी लोकां मदीं आमी वचूंक जाय. आमी जर पयलीं कापाजदाद दाखयना आमची तर लोक कशे दाखयतले. आज मोती दोंगरा वयले ते चली उलयले, ताची परिस्थिती कितें? ताच्या आवयक मारिल्ली आहा, खोंटांनी मारिल्ली आहा, कपडे पिनिल्ले आहा तिचे. त्या आयकप हें आतां इन अ मॉडर्न एरिया आनी दॅट टू इन अ कॉन्स्टिट्युएन्सी वीच इज सपोज टू बी हें मरे इज अ कल्चरल कॅपिटल ऑफ द स्टेट, वीच इज सपोज टू बी द कमर्शियल कॅपिटल ऑफ द स्टेट. अशें जाग्यान असली दादागिरी आनी हें कितें कोणा खातीर? मडगांव इज गोइंग टू क्रम्बल नाव मोर. दीस प्रोसेस हॅज बिगन नॉट विथ द ओनली विथ द बिल्डिंग्स. एवरीथिंग इज गोइंग टू क्रम्बल. दीस होल इकोसिस्टम हॅज टू मेड टू क्रम्बल. काय राजकारण ना, आमचे काँग्रेसी बरोबर ना ते सगळे परफेक्ट आहा. काँग्रेसी कडेन आमी प्री पोल अलायन्स केल्ले 2022 2027 मेरेन आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. ते हांवें उतर दिल्लें, तें उतर हांव रचतलो. हांव उतराक नेगार केन्ना जायना. तांचे कडेन कसलोच क्लॅश ना. इंडिविज्युअल्स इनसेक्युरिटी तेची कितें जाता ऑफ इंडिविज्युअल्स ताजेर कितें उलयतलो तूं? इट्स अ बिग पार्टी, 125 year old party. So there will be different types of people. We'll have to meet do with them.